खातीर काम करता. म्हाका सांग एसटी रिजर्वेशनाचें येदो व्हडलो बोवाळ चल्ला आनी परत परत हे लिडर एकठांय येवन म्हणटात रिजर्वेशन जातलें नाल्यार आमी इशारे दितात. हें रिजर्वेशन जावंक शकता? हें रिजर्वेशन ह्या इलेक्शनाक 26 म्हाका जाल्यार कंप्लीट क्लियर कट दिसता की हें रिजर्वेशन ह्या 26च्या इलेक्शनाक जायना. ओके. हें जायना कित्याक लागून येन्ना पर्यंत सगळें करून मेकळे जावपाक जाय आशिल्लें, पूण आज पर्यंत तेंचे अजून पर्यंत प्रोसेसूच फुडें वचना आनी फक्त कितें आहा हे जे आमी एकठांय येयला म्हणून सांगता ते सगळें बीजेपी मरे. मॅक्झिमम पीपल आर बीजेपी. मॅक्झिमम पीपल आर द पीपल हू बिफोर 2024 इलेक्शन्स जेन्ना आमकां तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली दाखोवपाक की बाबा तुमचें सीट उडोवन दाखयतले म्हणून तेन्ना न्यूट्रल स्टँड घेवपी मनीस. सो एक सिंपल गजाल आसा की 10,000 लोक हाडात आनी दाखया की बाबा आमी बीजेपीक हारयतले म्हणून, तेन्ना तो प्रेशर बिल्डअप जातलो. म्हाका सांग 10,000 लोकांक हाडपाची आमकां ताक आसा? 10,000 लोकांक हाडपाची शक्यता आसलेली जाल्यार साऊथ गोवा सीट जिखोवन दाखयताले. रमेश तावडकर आसलो, गोविंद गावडे आसलो, मागीर आमचो प्रकाश वेळीप आशिल्लो, सगळे आहा. तरी सुद्दां साऊथ गोवा सीट कित्याक लागून सेफगार्ड करूंक शकले ना ते? बिकॉज तांकां लोकांक सगळ्यांक खबर आहा हेंच्यांनी फोटिंगपणां करून पेडे खावयल्ले 2024 म्हणून, आनी आतां तांकां लागीं धरिना लोक. आनी आतां सद्या बीजेपी तांकां प्रेशरायज करता की तुमी जितले लोक बेजार जाल्ले आहा पळय एसटी तेतून तुमी गुणावन दवरा म्हणून. लास्ट मुमेंटाक ते म्हणटले की बाबा these all people are come together to safeguard their own seat now. तुमकां कितलो टायम आशिल्लो रे आनी अजून पर्यंत तुमी भीक मागता सरकारा कडेन. आनी आमी क्लियर कट सांगूंक सोदता हो समाज जो आहा पळय एसटी समाज क्लियर सांगूंक सोदता की 27च्या इलेक्शनाक मागीर तो कोणाक सपोर्ट करता तें वेगळी गजाल. 27च्या इलेक्शनाक आमी बीजेपीकूय घरा बसयतले आनी हे 4 आमदार जे आहा पळय सद्या प्रेझेंटली तेंच्या बोटव्यान आहा पळय बीजेपीच्या तेंकाय घरा बसोवपाक रेडी आसतले.